परवरे फ्लायओव्हराक लागून धोक्यात आयिल्लो 200 वर्सां पोरनो व्हड साल्वार करात अशी मागणी खासदार श्रीपाद नायक हांचे वांगडा दिल्ली गेल्ल्या शिष्टमंडळान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी कडेन केली। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तांकां सकारात्मक आश्वासन दिले। तशेंच उड्डाण पूल बांदतना हो व्हड कसो वांटोवपाक मेळटलो हाचो अहवाल अभियंत्याक तयार कर म्हूण सांगला। कोण आसात आमचे प्रतिनिधी आसात तांकांय बी सांगिल्लें की बाबा ह्या विशयाचेर तुमी कितें तरी उजवाड घाला म्हणून। पण आमी पळयलें की अशेंच जालें, रेंगाळत उरलो विशय। लास्टाक आमी हालींच 2-4 दीस पयलीं आमी मागीर कितें म्हणलें कॅन्डल लायट आनी मशाल जागृती यात्रा केली। आनीक ताचेर आमी निश्कर्श केलो की बाबा हो विशय जो पळय आसा तो हांगा सुटावो जावचो ना गोंयांत। म्हणून आमी आज नितीन गडकरी जे आसात, जे रोड्स एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसात दिल्ली, हांगा आयले सगळे हातून पत्रकार बंधू आसात आनी सगळे आमचे डेलिगेट्स, आनी तांकां एक मेमोरेंडम दिलें। आनी मेमोरेंडमाचेर तांकां सगळें सविस्तर आमी सांगलें की बाबा ह्या झाडाचें म्हत्व कितें आसा तें। म्हणल्यार तांकां सांगलें की बाबा हें झाड तें जालेंच कळ्ळें तुका। ताजे नंतर खुबशे पक्षी येतात थंय थंय आमी म्हणटात भक्तिभवन, आमी म्हणटात की बाबा थंय नागोबा आसा, वटपौर्णिमा, सगळे तांकां विशय ते सांगले। आनी खास करून हांव आमचे जे क्रिस्तांव भाव जे पळय आसात, जे ग्रीन ब्रिगेडीचे आसात, आबेतीन बाब, तांणी ह्या कार्याक लागून खूब सहकार्य केलें आनी ताणें मुखार सरून हे ड्राफ्टिंग करून एक मेमोरेंडम ताजे पर्यंत पावयलें आनी ताणें तें सगळें आतां वाचून आमचें कितें तें मुखार थारायता म्हणलां। आनी कन्सल्टंटा कडेन आमची थोडी वार्तालाप जाली आनी कन्सल्टंट व्हेरी पॉझिटिव्ह आसा। आनी बाबा आमचे श्रीपाद बाबू आशिल्ले आनी नितीन गडकरीन आमकां टायम दिलो तातूंतल्या भितर, आनी त्या खातीर आमी सगळे कितें म्हणल्यार पॉझिटिव्ह आसात, आशावादी आसात। आनी आमकां पक्को निर्धार आसा की आमी हें काप्रेश्वर देवस्थान जें पळय आसा तें आनी व्हड हें वाचोवपाक आमी समर्थ, म्हळ्यार हें आमी सक्सेस जातले। सांगात खंयच्या एका तोडगा हो आसा, परंतु तो विशय जर आमी टायमाक जर तांचे कडेन ऑथॉरिटी कडेन व्हरना जाल्यार तें मातशें अशें कठीण जाता। त्यामुळे अजुनूय जर कितें आसा जाल्यार तें सांगचें आनी तो सोडोवपाचो आनी ते प्रॉब्लेम हें करपाचो प्रयत्न आमी निश्चितपणे करतात।